फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तो असो व्हिडिओ व्हायरल जालो की कचरो खूब डंप जाला एमआरएफा कडेन असो म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जालो. तेन्ना आमी डोर टू डोर डेली कलेक्शन करता. आमचें चालूच आसा कलेक्शन. हो कचरो खंयच्यान येता तें एक मेन सेंटर कशें जाल्लें आसा खंय तें एमआरएफाचें जंक्शन म्हणजे मेन सर्कल तो भायल्या दुसऱ्या हितूरसून येवंक शकता, खंयच्या भायल्या वाठारांतून येवंक शकता. तेन्ना अमकेच कडलो म्हणून आमी तो सांगूंक शकना. आमी तर उजगांव पंचायत डोर टू डोर प्रत्येक दिसा कचरो हो उजगांवचो पंचायतीचो आसूंक शकना तो. म्हणून हांव आतां अशें कितें करता, सकाळीं आमी ते व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत आमी सकाळीं दुसरे दिसाच आमी तें क्लीन केलें. खरेंच बरी गोश्ट. आमकां लोकांनी कोणी तरी येवन सांगलें अशें तें जालां म्हणून. तेन्ना आमी तो दुसरे दिसाच क्लीन केलो. क्लीन करतकूच आयज आमी परत थंय गेले आनी पळोवपाक हांव म्हजे पंच वांगडी संजय नायक तशें सेक्रेटरी सगळे आमी गेले थंयसर पयल्यार आमकां दोग जाण मनीस थंय मेळ्ळे. एकलो आमकां पळयतनाच पळ्ळो आनी दुसरो आसा तो थंयच आमी ताका ऑन द स्पॉट धरलो आनी आमचे सेक्रेटरीच्या कायद्या प्रमाणे ताका कितें फायन दिवंक मेळटा. पयले फावट ताका 200 रुपया सेक्रेटरी सद्या फायन मारलेली आसा. ती गाडी के पासींग आसली आनी तो खंयचो तरी भायलो थंयसर खंय रावतालो तें आमकां खबर ना. म्हणटकूच तो तिस्को वेल्लीन रावतालो अशें म्हणटा तो. म्हटल्यार तो म्हाका दिसता फटींगपणां कितें तरी सांगता. म्हणटकूच आमी सद्या आतां ही फायन मारपाची चालू केल्या. लोकांनी आमकां कोऑपरेट करचें, कित्याक थंय कचरो उडोवचो न्हू. कित्याक जेणे करून आमच्या पंचायतीचें नांव खंयसर तरी घाण जाता.